मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या ग्रामांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हाका दवरतात? आनी तांणी पोरतीपालून म्हणलें, कोण कोण जुआंव बावतिस्त, कोण कोण एलिजा आनी कोण कोण प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण खरें ताणें तांकां हुकूम घालो. मागीर जेजू शिसांक अशें शिकोवंक लागलो, देवाचे कुशे प्रमाणे मनशाच्या पुतान जायते सोंसचें आसा. जाणटे मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताका नाकारतले. ते ताका जिवेशी मारतले आनी 3 दीस जातूच देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. ह्यो वस्तू ताणें स्पश्ट सांगल्यो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरोन पेद्रून ताका बेश्टावंक लागलो. पूण वलोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून पेद्रूक अशें म्हणून बोबाट केली, म्हज्या मुखावेलो वच. आनी लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची कशी आसा जायत, तांणी आपल्याच खोशेची वाट सोडची, आपलो कुरी सुकोवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलो जीव ओगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. देवाचें उतर हें.